नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळींत तुमी जाणात निटाचेर जो प्रोटेस्ट आख्ख्या गोंयांत आख्ख्या देशभरांत चालू आसा सद्या स्टुडंट्स आर सिटींग ऑन एजिटेटींग द नीट पेपर लीक. ताजे नंतर तांचो एक डिमांड आसा की एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान शूड रिजायन. आनी गोंयांत सुद्दां खुबसो बोवाळ जाला. काँग्रेसीन नेट बरोच धरला. काँग्रेस लिडर्स बाकीचे ऑपोजिशन पार्टीजन सपोर्ट तेंको दिला आपलो. आनी ह्याच मजगती आमी आज स्टुडियोन आपयला NSUI जनरल सेक्रेटरी, ही जी काँग्रेसाची जी एक्सटेंडेड विंग आसा स्टुडंट्स विंग. सो वी हॅव कॉल्ड द जनरल सेक्रेटरी कुमार अर्जून गवळी आनी ताका विचारया हो एज्युकेशन गोंयान कसो कितें चल्ला आनी वॉट दे प्लॅन टू डू इन फ्युचर. नमस्कार कुमार. पयली गजाल, गोंयान हो एज्युकेशन हालींच सुरू जाला. हो जंतर मंतराचेर खूब पयलीं चालू जाल्लो. गोंयान हो नीट पेपर लिकाचो कितलोसो इफेक्ट जाला? First of all, thank you very much for inviting me on this platform to put forth my views and opinion. So मुद्द्यार येता डायरेक्टली. जशें तुमी पळयलां आसतलें, गोंयांत तसोच देशभर दिल्ली टू गोवा एक बोवाळ चाललो जालो आसा. भुरग्यांनी एक प्रोटेस्ट काडलो आसा आनी एकूच डिमांड आसा, रेजिग्नेशन ऑफ दी एज्युकेशन मिनिस्टर. आनी जशें तुवें विचारलां गोंयांत निटाच्या आमचे जे स्टुडंट्स आशिल्ले, नीट एस्पिरंट्स आशिल्ले, गोंयांतूय खूब इफेक्ट पडला. तुवें पळयलां आसतलें एक सुसायड केस बी रिपोर्ट जाल्ली. गोंयांत आमच्या टोटल 4360 भुरगे सुमार अपियर्ड जाल्ले. तातूंतले 4300 रेजिस्टर जाल्ले. 3600 भुरग्यांनी एग्जामी अपियर जाले. अँड आउट ऑफ दॅट 1880 दे क्लियर्ड द पेपर, दे सक्सेसफुली क्लियर्ड. बट तुमी पळयलां आसतलें 2 दिसां फाटीं पासून इफेक्ट इतलो पडला की भुरग्यांक आयज रस्त्यार येवचें पडलां. रस्त्यार येवन पयलीं 2 दिसां फाटीं पळयलें हजारांनी भुरगे आमच्या आझाद मैदानार येवन तेमी आंदोलन केलो. सो इट्स नॉट अबाउट नीट इशू, इट्स अबाउट ऑल दी कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स दॅट आर हॅपनिंग इन इंडिया. जावं ती नीट जावं, जावं ती JEE जावं, जावं ती आमची SSC जावं, खंयची कॉम्पिटेटीव एग्जाम जावं. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें अंडर ह्या सरकारान 152 टायम्स पेपर लीक जाल्या. 152 टायम्स पेपर लीक जाल्या. आतां लेट्स गो डीप. तुमकां सगळ्याक खबर आसतलें 2017 इन 2017 ह्याच गव्हर्मेंटान, NDA लेड गव्हर्मेंटान NTA एस्टॅब्लीश केलें विथ मोटीव की एग्जाम्स वूड बी कंडक्टेड इन अ फेअर अँड ट्रान्सपरंट मॅनर अंडर वन एजन्सी. आनी तुमी पळयलां आसतलें टील 2017 कितले पेपर लीक्स जाल्ल्या. निटाचो पेपर लीक जालो, आमचो JEE जालो, आमचो UPSCचे पासून जाल्या पेपर लीक जाल्या. सो टील डेट तांचो जो विचार आशिल्लो दॅट एग्जाम्स वील बी कंडक्टेड इन फेअर अँड ट्रान्सपरंट मॅनर तो फेल जाला. तांचो जो विचार आसा तो फेल जाला. अँड ऑब्वियसली जेन्ना तांची एजन्सी फेल जाल्या देन द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ दीस कंट्री हॅव टू कम फॉवर्ड आनी ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय, अकावंटेबिलिटी घेवपाक जाय. पूण म्हाका सांग, धर्मेंद्र प्रधान फाल्यां रेजिग्नेशन दिलो, हो इश्यू सॉर्ट जातलो? भुरग्याचो डिमांड सरळ आसा. एज्युकेशन मिनिस्टराक आतां कित्याक ब्लेम करपाक जाय तेंय तुका सांगता. आतां NTA कोण मॉनिटर करता? एज्युकेशन मिनिस्टर मॉनिटर करता. तेजे अंडर ती मॉनिटर जाता. काल तुमी पळयलां आसतलें तेमी न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉयंट केला एज्युकेशन हितून डिपार्टमेंटान. आतां चीफ सेक्रेटरी चेंज केले म्हणटकीर जायना, प्रॉब्लम चालूच उरतलो. सो भुरग्यांक कितें जाय तेमी जशें CJPन काल सांगलां, सोनम वांगचुकान प्रोटेस्ट केलो, काल ब्रेक केलो, आपणाचो हंगर स्ट्रायक ब्रेक केलो. सो ताणें सांगलां, CJPच्या जो लिडर आसा ताणें सांगलां की हो प्रोटेस्ट चालूच उरतलो बिकॉज दॅट डिमांड इज सिंपल. एज्युकेशन मिनिस्टराचो तांकांच रिजायन जाय. पूण सोनम वांगचुकान काल हें करतना ताणें आनीक एक स्टेटमेंट केलो, दीस प्रोटेस्ट इज नॉट बीन टेकन ओवर बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स. आयकलां तुवें तो? हांवें आयकलां. बट कशें आसा, आतां थंय कितें उलोवप जालें तें आमकांय खबर ना एक्झॅक्टली. बिटवीन द आमच्या सरकाराचे ऑफिशियल्स ताका येवन मेळ्ळे आनी तेमी ताका कितें एश्युरन्सीस दिला तें आमकांय खबर ना. बट वॉट एवर इट वील बी डिस्क्लोज इन कमींग 2 to 3 days. आमकांय कळटलें कितें आसा तें. बट अशें भुरग्यांक एक जंतर मंतर एक असो प्लॅटफॉर्म ज्या सरकारान भायर येवन एक डायलॉग करपाक जाय आशिल्लें भुरग्यां वांगडा. इट्स मोर दॅन 25 days की सरकाराक इतलो टायम लागलो की भायर येवन एक भुरग्यांक मेळून हो इशू जो कितें आसा ताजेर एक समाधान सोदपा खातीर.
सो म्हाका दिसता हो इशू आनी वाडटलो अंटील एंड अनलेस आय डोंट थिंक सो द वे भुरगे फ्रस्ट्रेटेड जाल्ले आसा स्टुडंट्स तो राग तुमी पळयलो आसतलो कित्याक भुरग्यांचेर तेमी लाठी चार्ज केले टियर गॅस सोडले सो भुरग्यांक तो फ्रस्ट्रेशन म्हाका दिसता अंटील एंड अनलेस कुमार लाठीचार्ज केलो हे केले ते मानता हांव ताज्या पयलीं पेपर स्प्रे तुवें पयलो आसतलो स्टोन पेल्टिंग तुवें पयलो आसतली सो डू यू जस्टिफाय दॅट आतां तितून हांव त्या पॉयंटार येता तुमकां आतां तुमी पळयलो आसतना थोड्या पुलीस ऑफिसरांक नेम प्लेट्स आसूं ना ओके आतां आमकांय खबर ना ती खरे पुलीस तांकां कोणें धाडल्या म्हणून ओके स्टुडंट्स जे आसा जे कोण प्रोटेस्ट करता ते सांगताले की आमी पिसफुली प्रोटेस्ट करता आनी तुमी पळयलो आसता पुलिसांचे पांये बी पडटाले की आमी कांयच करना तुमचेर कांय हल्लो करचे ना कांय करचें ना वी आर डुईंग इट पिसफुली बट पुलिसांनी तांकां प्रोवोक केला दॅट इज वाय तेमी जेन्ना लाठी चार्ज केलें तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें की भुरग्यांनी तांकां परत तेमी टियर गॅस सोडून भुरग्यांनी परत हें केलें दॅट्स द फ्रस्ट्रेशन भुरग्यां भितर जालां तें कित्याक भुरग्यांकूय खबर ना ते म्हणटा आमी आमचे हितून जी प्रोटेस्ट आसा तातूंत आमकां दिसना की वी फॉलोड वन थिंग दॅट आमी पुलिसांचेर नाजाल्यार आनी कोणूय सिटिजन्साचेर आमी हल्लो करचे ना म्हणून बट जेन्ना पुलिसांनी हेंचेर केलो दॅट वॉज द रिबाउंड ऑब्वियसली स्टुडंट्स वगैरे रावचे ना बिकॉज तो ऑलरेडी दे आर फ्रस्ट्रेटेड ते पुलिसांक कितें कॉन्सिक्वन्सीस आसा ते फेस करपाक पडले नेम प्लेट्स खंय आशिल्ले कोण जाणा तांकां कोणें न्हेसून युनिफॉर्म घालून धाडला जाल्यार तें आमकांय खबर ना नाल्यार मारपाचो कोणा मारपाचो न्ही सी पुलिसांनी जे भाशेन तेमी मारला स्टुडंट्सांक मारला वुमन्साक पासून आमचे वुमन्स स्टुडंट्स तांकांय वुमन पुलीस ऑल्सो इंजर्ड वुमन पुलिसूय इंजर्ड आशिल्ले बट भुरग्यांक कितें पयलीं हल्लो कोणें गेलो दॅट्स पेपर स्प्रे पयलीं कोणें मारलो ना हल्लो जालो पेपर स्प्रे कोणी मारलो इट्स नॉट अबाउट आय एम नॉट ट्रायिंग टू जस्टिफाय द लाठी चार्ज ऑफ कोर्स both are to be blamed first thing only thing now is the agitation is being taken is become political more than student thing because the neetache burge asa they are happy with what has happened and now they have joined the classes whatever has happened तुमकां कितें दिसतालें गव्हर्मेंटान करूंकूच ना गव्हर्मेंटान एग्जाम कॅन्सल केली ताच्या नंतर गव्हर्मेंटान मागीर CBI इन्क्वायरी जाली अरेस्ट जाले सगळे जाले What did you want? Exam not to be cancelled? सी कशें आसा 2024 पेपर लीक जाल्लो निटाचो पेपर लीक जालो तेन्ना कितें एश्युरन्स दिल्लें गव्हर्मेंटान की मी हेज्या मुखार कांय पेपर लीक जावचें ना 26 परत जालें तेन्ना भुरग्यांनी प्रोटेस्ट बी कांयच करूं ना कित्याक चुकता सरकारूय चुकता एजन्सी चुकता बट परत जालें तो आतां कितले 2दा जालें म्हणजे भुरग्यांचो फ्रस्ट्रेशन तो भरलो आसा सो हे फावटी भुरगे भायर येयले आनी इट्स नॉट अबाउट नीट Why did the Congress and NSUI join this NEET agitation only after July 20? सो कशें आसा आतां CJPन जेन्ना ना CJPन प्रोटेस्ट स्टार्ट करून खूब टायम जालो काँग्रेस आनी NSUI खंय न्ही दिल्ली इतलो वेळ NSUI आनी तुवें गोंयांत पळयलें आसतलें NSUI एज वेल एज यूथ काँग्रेसान जेन्ना फर्स्ट 2024 जाल्लो तेन्ना आमी आझाद मैदानान येवन प्रोटेस्ट केल्लो आनी आमच्या यूथ काँग्रेसानूय प्रोटेस्ट केल्लो वी आर दे ऑन द फ्लोर आनी तुमी जशें पळयलें आसतलें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन पासून ते प्रोटेस्टाक वचूं ना कित्याक फाल्यां हेच रुलींग गव्हर्मेंट म्हणटा आशिल्लो तो पॉलिटिकल हें म्हणून सो ही टूक अ स्टँड बट ताणें कितें केलें ताणें प्रायम मिनिस्टराचें जें घर आसा थंय मार्च केल्लें सो तो इंटरफियर जावना कित्याक ऑलरेडी नरेटीव आनी परसेप्शन सेट करपाक रेडी आशिल्ले द मुवमेंट एनी पॉलिटिकल काँग्रेस पार्टी जॉइन जाले दे वॉन्टेड टू मेक इट अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट सो जें कितें स्टँड घेतला पार्टीन आनी तूं जशें म्हणटा आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी फाटले 2024 सावन तेणें हो एक कॅम्पेन स्टार्ट केला छात्रों की गूंज तुवें पळयलें आसा देहरादून आनी कोर्टान ताका जे भाशेन भुरग्यांनी रिस्पॉन्स दिलो आनी जे भुरगे सुसायड कमीट केले तांचे पेरंट्स ताचे मेरेन आयले आनी तांकां सांगपाक लागले तुमीच आमचो एक आवाज जावन आसा वी आर ओन्ली होपींग दॅट वॉट एवर रॉंग हॅज हॅपन तांकां जस्टीस मेळपाक जाय म्हणून काँग्रेस पार्टी NSUI एंड यूथ काँग्रेस दे आर ऑन द फ्लोर फायटींग 2020 तुम्ही काढून गुगलार पळयला that's what I'm saying after the CJP protest NSUI and Congress party was not seen anywhere. Suddenly after the lathi charge, this is the election season. Is it that Congress आपली पोळी बाजून घेऊन शकतो? गोंयांत हांव तुका म्हणटा आमचे गोंयचे पळयलें जाल्यार नीट इशूआ पयलीं आमी मिन्स नीट इशू जावचो पयलीं आमी वेगळे इशू घेतल्या वेगळे इशू घेतला ते आय एग्री विथ यू NSUI has been active taking up various issues. Congress is active taking up 39A Lodha. There are several issues. हांव ना म्हणीत ना but suddenly all of a sudden after lathi charge Congress becomes aggressive in Goa. हय बट कित्याक सी लाठी चार्ज जाले म्हणटकीर भुरग्यांक जे भाशेन तेमी मारलो इट्स नॉट अबाउट काँग्रेस तुम्ही बाकीचे पार्टी पळयला आसतले तेय मुखार आयल्या इन सपोर्ट ऑफ स्टुडंट्स सो इट्स नॉट द मॅटर ऑफ काँग्रेस कित्याक सी जे भुरग्यांक इफ तूं पॉलिटिकल पॉयंट ऑफ व्ह्यून पळयता देन दीस एज अ स्टुडंट युनियन हांव तो एज अ स्टुडंट पॉयंट ऑफ व्यू पळयता हो जो प्रोटेस्ट आसा तो फॉर मी फाल्यां खंयच्या स्टुडंटान म्हाका आपयलो
खंयच्या स्टुडंटान म्हाका म्हणलें म्हाका तुजी गरज आसा एज अ स्टुडंट युनियन म्हाका पॉलिटिक्स फाल्यां म्हजोय सरकार आसूं आय हॅव टू गो ऑन फ्लोर एंड आय हॅव टू फायट फॉर स्टुडंट्स. तुमी 2012 पळयला आसतलें आमचो NSUIचो प्रेजिडंट ताज्या पयलीं 2012 पयलीं सुनील खंवटणकर ताणें आमच्या सरकारा विरोध कितलेशे प्रोटेस्ट काडल्या दो वी वर इन पावर. सो इट्स नॉट दॅट काँग्रेस इलेक्शना टायमाक येता या काँग्रेस एक पर्टिक्युलर सिजना तेन्ना येता. NSUI पण इलेक्शन पेपर लिक्स जे आसा इट्स नॉट हॅपन ड्युरिंग BJP रूल कळ्ळें न्हू. इट हॅज हॅपन लॉंग बॅक ताज्या पयलीं सिन्स द इंडिपेंडन्स पेपर लिक्स हॅव बीन हॅपनिंग. बट कशें जशें तुका सांगलें स्टार्टींग NTA नॅशनल टेस्टिंग ओन्ली NTA खातीर तुमी आतां कित्याक तेमी तांचो विचार कितें आशिल्लो इंडिपेंडंट बॉडी ऑटोनॉमस बॉडी आनी वीथ वन मोटीव एग्जाम्स वील बी कंडक्टेड इन फेअर एंड ट्रान्सपरंट मॅनर. कित्याक अर्लियर एग्जाम जे आतां CBSE ती एक सेपरेट कंडक्ट करताली UPSC सेपरेट आसताली. सो तेमी एक अंडर एक वन रूफ तेमी हाडल्यो सगल्यो एग्जाम. सो तांचो विचार फेल जालो न्ही आनी कोण मॉनिटर करता एज्युकेशन मिनिस्टरूय NTA मॉनिटर करता. सो डॅट मिन्स तो मॉनिटर करपाक फेल जालो ताचे खातीर आज 2दा यू ओनली सेड इट इज अ ऑटोनॉमस बॉडी एज्युकेशन मिनिस्टर जर इंटरफियर करीत ऑटोनॉमी खंय उरली ना ऑटोनॉमस बॉडी आसा ती आसा बट कितें ताजेर सरळ बरयलां क्लियर स्टेटमेंट बट एज्युकेशन मिनिस्टर मॉनिटर करता NTA ही इज मॉनिटरींग नो ही इज मॉनिटरिंग बट ही कांट इंटरफियर. बट कांट इंटरफियर म्हळ्यार तुका भितर आतां तुमी पळयलां आसतलें राजस्थानान जेन्ना पेपर लीक जालो तेन्ना BJYMतल्या युथ विंगाचे थोडेचेर FIR रेजिस्टर जाले की दे वर इनवॉल्ड इन द पेपर लीक्स राजस्थानान तांचेच युथ विंगाचे. सो म्हाका सांग जे लोक तांच्या मुळा सावन युथ विंगा सावन ते इनवॉल्ड आसा सो ऑब्वियसली देर इज अ सिस्टम फेलियर ऑल्सो कित्याक 24 जाल्लो तेन्ना भुरग्यांनी कांय म्हणूं ना बट परत जालें दीस टायम दे केम मोर एग्रेसिवली. सो दॅट इज लायक कितें आसा हाजेर सरळ तें आसा दीस इशू कॅन बी सॉल्व. ओके द ओन्ली डिमांड एज्युकेशन मिनिस्टरान रिजायन दिवपाक जाय तितलें. आनी म्हाका दिसता हो जेन्ना जातलो म्हाका दिसता भुरगे परत घरा वतले आनी दीस इशू वील बी सॉल्व. So that is only one point agenda ki Dharmendra Pradhan should resign and go he has to students will go home. Yeah. What assurance do we get from CJP and the CJP जशें सांगलां काल सोनम वांगचुकान आपलो हांगर बंद केलो ताणें ब्रेक केलो बट CJPन सांगलां की वी वील कंटिन्यू द प्रोटेस्ट अंटील एंड अनलेस द धर्मेंद्र प्रधान इज रिजायन. आनी तांकां एक डायलॉग जावपा पार्लिमेंटा पासून ते डायलॉग करपाक रेडी ना. म्हाका आतां एकूच कळना पयलीं द एज्युटेशन स्टार्टेड इन गोवा सपोर्ट फॉर सोनम वांगचूक. सोनम वांगचूक टूक आयक इट नेवर स्टार्टेड विथ CJP. अंडरस्टँड दीस गोंयान इट स्टार्टेड विथ सोनम वांगचूक सपोर्ट फॉर सोनम वांगचूक. नाव सोनम वांगचूक हॅज टेकन बॅक हिज स्ट्रायक ओके हंगर स्ट्रायक. Now you are saying CJP, we are supporting CJP. We are not supporting CJP. आमी कोणा हें करना एज अ स्टुडंट ते स्टुडंट्सा सपोर्ट करता आमी कळ्ळें न्ही. आतां सोनम वांगचुकाचेर आयलाच तूं So तेका so you have given up on Sonam. नो सोनम वांगचुकाचो तुवें आतां abandon केलो तेका तुवें हाडलाच मुद्दा हाडलाच. सो हांव सांगता जेन्ना आमचो सरकार आशिल्लो ताच्या बापूय तोय हांगर स्ट्रायकार बशिल्लो लदाखा स्पेशल स्टेटसा खातीर फॉर ट्रायबल स्पेशल स्टेटसा खातीर तेन्ना 5 दिसां आमची इंदिरा गांधी जिल्लेट प्रायम मिनिस्टर ताजे मर्यांत गेली आनी ताका जे ताजे एश्युरन्स आशिल्ले ते डिमांड फुलफील करून दिले आनी तांकां स्पेशल स्टेटस मेळ्ळोय बी. सो म्हाका ह्या सरकाराक विचारपाक 25 दीस लागले तांकां सोनम वांगचुका मेरेन वचपाक. दीस फुडें जाता जाल्यार तेमी 10 दिसां पयलीं वचपाक जाता आशिल्लें. कोण समज सरकार करपाक जाय मर्जर करपाक जाय तेंचो जाल्यार 1 दिसा भितर ते डिसिजन घेता नोटबंदी करपाक जाय तो रात्यां भितर जाता डिसिजन. अरे दीस डिसिजन कूड हॅव बीन टेकन ओके 5 दीस 10 दीस अरे 25 दीस लागले इशू सॉल्व करपाक तुमकां ताजे मर्यांत वचपाक. तो कितें आयलो ही इज अ हायली एज्युकेटेड प्रोफायल सोनम वांगचूक. ताणें इन स्टुडंट्स फेवर ताणें एक प्रोटेस्ट काडलो आनी ताणें सपोर्ट दाखयलो आपणाक. बट गव्हर्मेंटाची ड्युटी जाताली इतले दीस तुमी एक 10 दिसां पयलीं वचून ताजे मेरेन तो इशू सॉल्व करपाक. बट ही अग्रीड नो फायनली ही अग्रीड ही टूक बॅक ही अग्रीड तेजे assurances ताका कितें दिले. आतां एश्युरन्स कितें तें म्हाकाय खबर ना तुकाय खबर ना कित्याक तें येतलें. द फर्स्ट थिंग इज when we get his first impression जेन्ना जाता ताणें आपलो स्ट्रायक फाटल्यान घेतलो म्हणल्यार कळटा की ही सॅटिस्फायड विथ वॉट अश्युरन्सीस वर गिवन. बिकॉज सी ताका खबर ताका दिला एश्युरन्स कितें आसा तें ताका खबर आसा बट दे डोंट नो न्हू भायर जे भुरगे प्रोटेस्ट करता तांकां खबर ना. सो जेन्ना ते पब्लीक डोमेना येतलें वॉट एश्युरन्सीस दे हॅव गिवन मागीर तेय स्टँड घेतले की आदर डिमांड फुलफील्ड सो ते विचार करून तेय मागीर पळयतले की प्रोटेस्ट मुखार व्हरपाचो काय बंद करचो तें. सो इट ऑल डिपेंड्स की कुमार देर इज वन मोर थिंग एट दीस जंतर मंतर जे स्टार्ट हांगा खुबशे अशे स्लोगन्स वता वीच इज
एंटी हिंदू रिलिजनाचेर वता कोण मागीर कोण आजादी म्हणटा आमच्या गोंयांत सुद्दां कसली आजादी जाय रे बाबा सी आतां गोंयांत आजादी म्हणटा हांव तुका तें येता पॉलिटिकल पार्टी तुम्ही हय. बीजेपीक जाय ते म्हणा बट डोंट से डोंट अग्री विथ वॉट आजादी म्हणटा आजादी वी ऑलरेडी गॉट वी गॉट फ्रॉम ब्रिटीश वी गॉट फ्रॉम पोर्चुगीज सो वॉट आजादी मोर आय डोंट सी अंडरस्टँड तूं गोंयांत आयलाच आतां आमी जे भशेन आयज गोवा युनिवर्सिटी फाटीं कितलेशे इश्यूज जाले NSUN इश्यूज काडल्या बट फाटीं तुमी BJYMनूय तो गोवा युनिवर्सिटी बोवाळ गेलो तो तुमी पळयलो आसतलो कशे तरेन ते हांव फाटीं रेजिस्ट्राक मेळ्ळो परत वचून रेजिस्ट्रार म्हणपाक लागलो 15 डेजाचें रिलॅक्सेशन दिलां आमी भुरग्यांक सो कितें आसा तें गोवा युनिवर्सिटी तांकां प्रोवायड करतली बट द इश्यू हेज सॉल्व जावं ना सो बोवाळ केलो म्हण ती जायना यू हॅव टू बी दे ऑन द ग्रावंड समजून घेवपाचो इश्यू कितें आसा तें आतां भुरगे तूं आतां जशें म्हणलां आजादी फ्रिडम म्हळ्यार कितें भुरगे आफ्टर भुरग्यांक दिसपाक लागला दॅट दे आर लिवींग इन डिक्टेटरशीप एरा कित्याक की कोण आयकूंक घेयना युथांक आनी स्टुडंट्सांक द गव्हर्मेंट हॅज टेकन फॉर ग्रांटेड कित्याक तुवें फाटीं पळयलो आसतलो होच फ्रस्ट्रेशन 2 दीस पयलीं BJPन भायर येवन प्रोटेस्ट काडलो आनी तेमी कसले शब्द वापरले जे शब्द 140 टायम जाल्लो 140 जेन्ना भुरगे स्कूल सुट्टा भुरग्यांचे तेन्ना असले स्लोगन मायकार घालप म्हणल्यार ते कितें दिसप इट्स अ व्हेरी एक फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टीचो प्रेजिडेंट आनी एक मिनिस्टर जेन्ना तसले स्लोगन घालतात एक रॉंग इम्प्रेशन पडटा आनी भुरगे कितें समजून आवय बाबाक विचार तो कितें म्हणटा that is the political slogans that I agree. Yeah. See, even your leader of opposition has called Prime Minister a murderer. So you cannot justify that thing. Congress is also wrong when they. ना कशें आसा सी You cannot call the Prime Minister a murderer, can you? नो आमी म्हणना मर्डरर बी हांव तें हें करना बट कशें आसा इतले टायम जालो इतलो टायम कित्याक तेमी आमच्या लिडर ऑपोजिशन जायतेच म्हणलां So don't get that into this. आमी गोंयचे उलयताले कित्याक यू रे गोंयांत तुवें रुल्स काडले सो गोंयांत 2 दीस फाटीं तुमी पळयलां दे आर इन रुलींग बट तेमी हे शब्द वापरप ते सारकें जायना कळ्ळें न्ही सो But you can say anything to the Prime Minister. आमी म्हणून कांयच म्हणूंक ना आझाद मैदानार सुद्दां गायो घातल्या Prime Minister. आझाद मैदानात ते भुरग्यांनी स्लोगन पूण घातले घातले न्हू घातले घालूंक ना म्हणून सांग तूं म्हाका. घातले हांव तुका आत्ता व्हिडिओ काडून ना, दाखयता घातले. Prime हांवें म्हणलां Minister घातले. गायो घातल्या ते नाम सांग नाका हांव आत्ता व्हिडिओ काडून दाखयता. ओके सो कशें आसा भुरग्यांचो तो फ्रस्ट्रेशन हांवें जशें सांगलां तें फ्रस्ट्रेशन भुरगे इतले दीस बोवाळ मारता भायर येयल्या The सो frustration कोण सगळ्यांक कोण आसता रे. आयकना I'm not saying you can't go against any religion or you cannot say anything. ना कोणें गोंयांत जाल्यार म्हाका दिसना सी गोंयांक सेक्युलरिजम आनी पिसफूल हय. स्टेट तें चलता आनी आमचे सगळे मुस्लीम जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं आमी एकठांयच आसा ओके बट आतां तुवें हालींच म्हाका एक्झॅक्ट सांगलो टायम 140 भुरगे आयकतले हे हं. आयकतले सी what happened at Azad Maidan was also wrong. We are living free. We are a free state. I mean we are not in Portugal and we are not living in the British rule. आम्ही फ्री आहा आझादी तुम्ही म्हणटा how do you justify this? सी आझादी फ्रॉम करप्टेड सिस्टम ओके This is the same what came from JNU. आझादी म्हणटाले ओके हमें चाहिए आझादी वो I don't understand what सी is. फ्रीडम फ्रॉम करप्टेड सिस्टम Yeah. सिस्टम जेन्ना करप्ट जातलो कित्याक भुरग्यांक दिसपा सी इतले दीस जाले फाटले 3 वर्सां नीट 2दा पेपर लीक जालो मेजर There is पेपर nothing to defend BJP here Yeah. because BJP आमकां पसंद सी काँग्रेसी आमकां पसंद BJP आमकां पसंद whatever happens we have to earn our own bread. Okay, finally, but when you say azadi and you're putting something wrong in the student's mind. Azadi म्हणटा तेन्ना. सो कितें आसा त्या भुरग्यान फाटले 3 वर्सां पळयले आमी पेपर लिक्स ते आनी कोण तांकां आयकून घेना कोण तांकां समजून घेवपाकूय रेडी ना सो वॉट दे मेंट इज दॅट फ्रीडम फ्रॉम द करप्टेड सिस्टम कित्याक तांकां दिसपाक लागला कित्याक कोण आयकून घेवना म्हणटा तुका कशें दिसतलें यू आर लिवींग इन अ डिक्टेटरशीप एरा कळ्ळें न्ही भुरग्यांक दिसपाक लागला इट्स देअर पॉयंट ऑफ थिंकींग सो तांकां कोण समजून घेना कोण आयकपाक रेडी ना सो दॅट इज वाय दे मेंडेड फ्रीडम फ्रॉम अ करप्टेड सिस्टम करप्टेड सिस्टम आसा तो क्लीन केलो बरो क्लीन केलो आनी बऱ्या लोकांक बरे हायली प्रोफायल्ड एज्युकेटेड लोकांक तुमी ह्या सिस्टमान हाडलें एन्ड सी दॅट की भुरग्यांकूय फाल्यां कितें सी आमचो देश इज अ डेवलपींग कंट्री वी आर अ डेवलपींग कंट्री आनी मोस्ट ऑफ द पेरंट्स आमचे जे देशाचे पेरंट्स आसा गरीब आमचो एक गरीब देश ओके आतां कशें आसता एक आवय बापूय ताजे पास्ट पळय दे हॅव गॉन थ्रू लॉट्स सो दे सी दॅट दे इन्वेस्ट लॉट्स इन दॅर चायल्ड
वॉट एवर दे हॅव गॉन टू पास्ट ते पळयता की आपणालो भुरगोय त्या परिस्थितीन वचपा नाका म्हणून ताचे खातीर ती खूब इन्वेस्ट करता आपल्या भुरग्याचेर दीस रात काम करून इन्वेस्ट करता. सो जेन्ना तेंच्या वांगडा असले घडणुक्यो जाता देन त्या ड्रिम्स ऑल्सो शटर्ड कळ्ळें न्ही कित्याक सो दे फील की ते आवय बापायचो भुरग्याचो टायम आवय बापायचो पयसो सगळें वचून जेन्ना तेंचे ड्रिम्स कोलॅप्स जाता देन दे फील दॅट वॉट दे मेंट दॅट आजादी फ्रॉम करप्टेड सिस्टम दॅट्स वॉट दे मेंट. Yeah, Kumar, it's not that individually I hate Congress, I hate BJP or whatever. I told you what किती माझ्या मनान आसात. Most of these questions were raised on social media. आमच्या वेबसायटीर आमच्या पोस्ट पेजीर सुद्धा खूपशे क्वेश्चन्स जाता ते हांवें तुजे कडेन फ्रेम केले तुजे कडेन विचारले वॉट एवर डाउट्स वर रेज्ड आय हॅड टू आस्क यू आनी इट वुडंट हॅव बीन रायट की हांव काँग्रेसाची सायड घेता किंवा BJPची सायड घेता. आय हॅव नथिंग टू डू विथ एनी वन ऑफ देम. But the questions, what is happening at Jantar Mantar and some places is still questionable, right? What is happening is questionable. Yeah, this agitation no more looks like a student movement. It looks more like a political, because at least Goyan tari amka dista ki elections are just around the corner. So somehow you wanted to get a foothold. See, as a student union, जेन्ना जशें सांगलें हांवें एक भुरगो म्हाका जेन्ना उलो मारता एक स्टुडंट उलो मारता पॉलिटिक्स हॅव टू कीप अ सायड. एज अ स्टुडंट युनियन आय हॅव टू बी दे ऑन द ग्राउंड टू सपोर्ट अ स्टुडंट कित्याक एज अ स्टुडंट युनियन इट्स माय प्रायमरी ड्युटी भुरग्यांचो एक आवाज जावन तांचो उबो रावपा तांचे वांगडा. सो वॉट एवर ड्युटीज आय हॅव टू फुलफील एंड माय ऑर्गनायजेशन हॅव टू फुलफील. इट्स नॉट अबाउट ओन्ली NSUI जावं ती ABVP जावं तो गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट सेल जावं तो खंयचो स्टुडंट युनियन जावं इट्स द प्रायमरी ड्युटी की भुरग्यांक भायर येवन भुरग्यांक सपोर्ट करचो. आमकां पॉलिटिकल आतां या इट्स अ पॉलिटिकल नरेटिव अबाउट तें इट्स अ सेकंडरी थिंग. फॉर मी माय प्रायमरी ड्युटी वॉट एवर स्टुडंट्स वॉन्टेड मी टू डू आय हॅव फुलफिल्ड. Okay. Yeah, I'm not blaming NSUI for anything because NSUI has been doing a good job. They have been taking up various issues. And आमकां इतकूच फाटीचो इशू पळयलो आसता तुवें there are a lot of issues which NSUI has successfully taken up and taken it to the logical conclusion. Yes. And I agree with what the thing is, but somehow I was not satisfied with what is happening right now. At least not in Goa. Goa it was a peaceful protest. भुरगे भायर आयले पिसफुली प्रोटेस्ट केलो. एक दीस फाटी आनी एकदा आंदोलन. No, but certain things I didn't like was some comments against senior leaders. Again, the Azadi. These were certain things which I wanted to ask you, which personally I did not agree with, and which I have asked. Now the second thing. Do you condone or support the statements made, religious statement made at Jantar Mantar? See, India is a secular country. Okay. भुरग्यांनी स्लोगन कितें मारलें या एक्झॅक्टली रिलिजनाचें कितें केलें. फ्रॉम माय पॉयंट ऑफ व्यू एज अ स्टुडंट युनियन म्हजी ड्युटी आसा की भायर येवन स्टुडंटाक जशें सांगलें स्टुडंटाक सपोर्ट करपाचो. ओके. आतां आय डोंट नो कित्याक थोडे आमकां जशें दिसपा लागलें देवा मॉब्स एंटर्ड फ्रॉम अ डिफरंट लायक रिलिजियस सायड कमे मारपा लागले स्लोगन मारपा लागले. सो वी ऑल्सो डोंट नो एक्झॅक्टली कोण स्टुडंट्सान मारल्या या कोणें जशें हांवें सांगलें नेम प्लेट नासतना युनिफॉर्म घालून आनी कोण दोळ्यार तोंडार कपडो घालून ते भायर सरले. आतां आय डोंट थिंक सो दे वर स्टुडंट्स दे एग्रेसिवली स्लोगन्स मारताले. सो हो जो प्रोटेस्ट काडलो तेमी थोडे लोक डिस्ट्रॅक्ट करपाक. Whose responsibility? Accountable कोण आहे? सी अकाउंटेबल कोण ते पुलीस फोर्स आशिल्लेच थंय. पुलीस फोर्साने लाठीचार्ज केलो न्हू. इन्व्हेस्टिगेशन तेमी करपाक जशें तेमी भुरग्यांक मारला सेम वे दे हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट दीस पीपल ऑल्सो. ओके. आमकांय खबर ना एक्झॅक्टली कोण ते बिकॉज दे आर क्लेमिंग दॅट स्टुडंट्स आर क्लेमिंग दॅट दे आर नॉट दे आर पीपल दे आर नॉट वीथ देम. सो कोण येवन धर्माचेर स्लोगन घातला या कोणें येवन बोवाळ केला थंय ओ प्रोटेस्ट जो डायवर्ट करपाक रिलिजियस नरेटीव सेट करपाक. सो वी ऑल्सो डोंट नो. सो कोणें तरी स्लोगन घातला धर्माचेर या दे हॅव गिवन स्लोगन्स ऑन अ कंट्री ऑल्सो एंटी कमेंट्स दिल्या जाल्यार तांचेर कारवाय जावपाक जाय. आय अग्री कारवाय जावपाक जाय. बट एक्झॅक्टली तुमी तांचेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें तें पळोवचें आर दे स्टुडंट्स फर्स्ट थिंग आर दे फ्रॉम एनी अदर पॉलिटिकल बॅकग्रावंड या तांचो कितें आसा. सो इन्व्हेस्टिगेशन आमकांय कळटलें की एक्झॅक्टली ते स्टुडंट्सानूय घातला या कोणें घातला तें. सो दॅट्स द थिंग. सो हे असले कुमार अर्जुन गवळी NSUIचे जनरल सेक्रेटरी गोंयान आनी ही आन्सर्ड ऑल आर क्वेश्चन्स. आमी खुबशे क्वेश्चन्स जालो ताका बरो ग्रील केलो. ताणें सगळ्यांचेर आपली विचार कितें आहा ते ताणें मांडले. ताणें एक्सप्लेनूय केलें ते कित्याक एज्युटेशन करता वॉट दे डिमांड वॉट इज देयर डिमांड हाव this is going to stop everything. He explained in detail
And whatever he said, I also agree that one point, even though the NTA does not is an autonomous body, there has to be some monitoring. If the education minister has not monitored, it is his responsibility. He is accountable for that. ताजो रेजिग्नेशन दिवन जर हो विषय सुटावो जाता, then I think the union government should consider that proposal, and I think if the issue can be settled, it has to be taken into consideration. Thank you, Thank you very much. Kumar Bab. Dev Bari Ki. Yeah, thank you very much. Yes. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.